वास्को बुटेभाट मायमोळे आनी मेस्तावाड्यार शेतां लागसरचो नालो साफ केल्लो ना. ताका लागून दुयेंस पातळपाचो शेतकारांक भंय. नाल्यांतली सगळी घाण शेतांनी पावल्या. पावस लागीं पावलो. मुरगांव पालिकेन अजून नालो साफ करपाचें काम हातांत घेतिल्लें ना. दुयेंसां पातळच्या पयलीं नालो साफ करात म्हूण शेतकार मागतात. दर्याळी भरपूर जाल्यात इतले की खूब म्हणजे झाडां फाटल्यान खूब वाडलेली आसात आनी आमकां रातभर न्हीद नासता. मातशें दार उगडले तरी सुद्दां ते भितर येतात. हांगासर हे मेन जालें कितें चिखला खातीर आमगे उदक बीन वचना. तर हे आतां मेन लायन एक तळें आसा पळय ते तळें आसा ते तळ्यांतल्यान अशी मेन लायन ती एक्चुअली सारकी शिपेडा कडेन वयता. तर ते कितें जाला हे सगळे हे कब्रस्तानाचे कितें झाडां आसा नाल्यार आनी कितें आसा सगळो कचरो हाडून थंय हितून उडयता ते कितून ते तळ्यान ते सगळे ब्लॉक केल्ले तेंच्यांनी. तर ते आतां ताका कोणूच आमी सांगून जाले कोणूच करिना तें काम. हांगासर एकटो सुद्दां कोण आमदार जाला पळयना. हांगासर आमचें हें शेत कितलीं वर्सां जालीं पडीक पडलेलें आहा तें कोण पळयना. आनी सगळे म्युन्सिपालिटीचो सगळो कचरो हाडटा आनी हांगासर घातलो सगळो वाटेर उडयलो आहा कचरो. आमकां मरे जळारी खूब खाता सारक्यो 3 दिसां जाली 6 जाली काय ना भायर रावपाचें ना. सामक्यो जळारी भरता सारक्यो आनी घाण मारता एक तर सगळें येत. आनी आतां इतली इलेक्शनां जालीं न्हू आमकां कांयच येना कोणीच. आनी आतां हें व्हडलें वोटींग आसा पळय आतां तर हें शेत बीन हें करना न्हू जाल्यार आमी वोटींग मिटींग कांय दिवची ना. आनी आतां एक म्हयन्यान हांगा आतां पावसाचो हें सिजन सांगपाचें म्हटल्यार आमी हांगा 20 वर्सां जालीं 20-22 वर्सां हांगा आमी बरें खेळटाले बिळटाले. आयज पळयत जाल्यार हांगर जे शेतान जी घाण सोडलेली आहा ती सांगपाची न्हू. सगळी घाण सोडल्या उदीक सगळें डम जाल्लेलें आहा आनी सगळें म्हणजे वास्कोन जे मार्मुगांव तालुक्यान ज्यो जळारीचें प्रोडक्शन जावपाक सुरवात हांगरसून जाता. सरकारान आमच्या बाब आमदार ताल्लूस आल्मेदान तेणी मातशें हांगा लक्ष घालचें. फाटल्या दिसान ताका मेळ्ळो तेणी सांगलेलें म्हाका मातशें करता आपूण म्हणून. सो तेणी लक्ष घालचें जाता इतलें बेगीन हें उदीक क्लियर करचें. रेवेचे बेकायदेशीर धंद्यावेल्यान केरी तेरेखोलची ग्रामसभा बरीच तापली. एनजीटीच्या आदेशा प्रमाण केरी न्हयत रेंव काडपाक मेळना अशें आसूनय शेकड्यांनी व्हडी आनी रेंवकारांची झुंड दीस रात बेकायदेशीर रेंव काडटा. कोस्टल पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यानूच रेवेचे बेकायदेशीर वेव्हार चलतात. केरीचे कांय पंचूच बेकायदेशीर रेंव काडटात म्हणून ग्रामसभा तापली. ही पळयात केरी तेरेखोल न्हयत रेंव काडूंक कश्यो झुंडी पडल्यात त्यो. न्हयत रेंव काडपाक एनजीटीची बंदी आसा अशें आसतनाय रेंव काडप सर्रास चल्लां. अजाप म्हळ्यार कोस्टल पुलीस स्टेशनाच्या तोंडा मुखार ही रेंव काडटात मात पुलीस गुड्डो मारिल्ल्या भशेन वग्गी आसतात. तांकां खंय ते लागना. पंचायतीचे कांय पंचूच खंय हे धंद्यात घुसपल्यात. हांव खंय पोट भरपाचें म्हाका सांगा. हे अशें काडी धडा आमी खंय वचपाचें. आमच्या बाल भुरग्यांक कशें बरें येदेशें पोट ताकाच आमी आतां तांकां व्हडली केली. बापूय आमच्या पिडयेचे येदेशें भुरग्यां खातीर ते तांकां उत्पन्न केलें. खंय आमी करपाचें काम. पडयेकार म्हणटात हांगा येतात म्हाजेशी येतात सांगतात फ्रांसीस तूंच म्हाज्या पोटार येताय. हांव आतां कितें बाबा रे तुमी काडात रे पूण 2 किलोमिटरां भायर काडा अशें म्हूण हांव तांकां सांगता. आतां ती प्रोहिबिटेड एरिया ज्या टायमार थंयसर परत काडटा तेन्ना ती पंचायतीची जबाबदारी न्हू. ते कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन वचून झगडपाची आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान ते कायदेशीर करून हाडपाची. कोणाची जबाबदारी? लोकांची जबाबदारी काय पंचायतीची जबाबदारी? कोणाची जबाबदारी? पागिली म्हाज्या हेजे बुराट्याचेर हांव पोट भरता. भुरग्यांचे 5 भुरग्यांचे पोट भरता. आनी हांव ही रेंव बंद जावपाक जाय खरी. कित्याक हे रेंवे खातीर खूब त्रास जाता. म्हाजी ही जाळी पागलेली ती नागरार पडलेली आहा ती पितलेली आहा. म्हाका आज 5,000 ठोकर बसलेलो आसा. हांव कितें करपाचें हेचे? केरी तेरेखोल वाठार मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघात सरकारान पयसो घेनासतना सुमार 250 रेंवकारांक फुकट परमिटां दिल्यात. सरकाराक रेवेची परमीट फी आनी रॉयल्टीचेर दमडी येना. आता परमीट वाल्यांबरोबर परमिटां नाशिल्ले घुसल्यात. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सगळी अंधाधुंदी. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विलास आरोलकार. घेऊया एक विराम.